भेटवणी हे जेजूच्या दैवीक काळजा आयच्या दिसाची मुची मागणी कामांनी कश्ट आमच्या पत्काच्या पारीकपणा आनी आल्तारीच्या बोपोवीत सक्रामेंतान तुवें तुका कळनासतना भेटोवच्या सोमेस इरादा पासत बगेवून आमकां मरयेच्या कथावेन काळजा मरिफात हांव तिका भेटयतां. प्रत्येक जावन मागण्याचे आपोस्तलाच्या इराद्या पासत आनी पापा साहेबान ह्या म्हयन्याक दाखोवन दिल्ल्या इराद्या पासत हे सर हांव तुका भेटयतां. सर तुजे पासत ए जेजूच्या बोपोवीत काळजा ए जेजूच्या देव काळजा तुजे राज येव. आयच्या दिसाच्या म्हज्या मागण्यान आनी बऱ्या करण्यांक मेळची सर शिक्षा माफी जोडूंक हांव खुशी व्हरतां. सोम्या जेजू तुज्या भोवदैवीक काळजाचे ससायेन राख आमच्या भोव बगेवून पापा साहेबाक जा तूं ताका उजवाड घटाय आनी बुजवण. म्हज्या देवा म्हज्या साहेबा हांव तुज्या पांयांक पडटां. हांव तुका अर्गां दितां अंतस्करणी नमस्कार करतां. ओ तुजो उपकार मानता कित्याक तुवें म्हाका रचलो म्हूण निजक्रिस्तांव केलो म्हूण आज पर्यंत सांबाळलो म्हूण जशी बरी रात दिली तसो बरो दीस साहेबा. म्हजो आत्मो म्हजी कूड तुज्या हातान दिता. म्हजी चिन्हां म्हजे सप म्हज्या आयच्या दिसाचे कश्ट आनी करण्यो तुका समर्पिता. तुज्या व्हडा मनाक म्हज्या पत्काच्या पारीकपणाक म्हज्या जेजू तुज्या कुर्साच्या कश्टांच्या आनी मरणाच्या पुण्या पासत बक्षी म्हजी समेस पत्कां म्हज्या पत्क्याची काकूत कर. देवा पवित्र आत्म्या दी साहेबा तुजी कृपा आयच्या दिसा पत्कान हांवें पडना जावच्याक तुजे उपादेश सांबाळूंक म्हजे कायदे पाळूंक म्हजी पत्क्याची काकूत कर. म्हाका पत्क्याक बक्षी. बावट्टाचें विधान. सर्वेस्परा देवा तूं एकच देव आनी एका देवातें ते एक जण बाप पूत आनी पवित्र आत्मा म्हूण हांव ते सतमनतां. तुजो दैवीक पूत मनीस जालो आनी आमच्या पत्का खातीर मेलो आनी जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुनसिबी करूंक येतलो म्हूण हांव सतमनतां. ही सतां आनी कातोलीक पवित्र सभा शिकयता ती सतां हांव सतमनतां आनी उसारतां. कित्याक तूं ससनीक सत आनी जानवाय आनी तुवें ती उगडापी केल्यान तूं फटयनाय वा फटवण पडनाय. ह्या बाबतान जियोंक आनी मरोंक हांव खुशी व्हरतां. आमेन. बरवशाचें विधान. सर्वेस्परा देवा तुजे कृपेन म्हज्या पत्काचें बक्षणें आनी हे जिणे उपरांत ससनीक सूख जोडटली म्हूण हांव बरवसतां. कित्याक तूं पदवेदार विश्वासी दयाळ आनी काकुळदार आनी तुवें तें बसयलां. ह्या बरवशान जियोंक आनी मरोंक हांव खुशी व्हरतां. आमेन. मोगाचें विधान. सर्वेस्परा देवा सर वस्तुप्रास सर हांव तुजो मोग करतां आनी तुजे पासत म्हज्या पेल्यासो हांव मोग करतां. कित्याक तूं व्हरतो अपरमीत आनी सर बरो आनी सर मोग तुका फावो. ह्या मोगान जियोंक आनी मरोंक हांव खुशी व्हरतां. आमेन. दुखीचें विधान. म्हज्या देवा सगळ्या म्हज्या काळजान सर म्हज्या पत्कांची हांव दूख धरतां आनी तीं कांटळटां. कित्याक तांचे वरवीं तुजी नितीची शिक्षा म्हाका फावो जाली. पूण चड करून तुका भोव बऱ्या आनी सर वस्तुप्रास सर मोग फावो जाल्ल्या देवाक हांवें अपमान केलो. देखून तुजे कृपेच्या आदारान आनी म्हाका पताक करिना म्हूण आनी पत्काचे समेन सुकयतली म्हूण तिर निचेव करता. आमेन. मरयेक समर्पण. म्हजे रानये आनी माये हांव म्हाका सगळोच तुका दितां आनी म्हजें भक्तीपण तुजे तें दाखोवच्या आयच्या दिसा हांव तुका समर्पितां. म्हजे दोळे म्हजे कान म्हजें तोंड म्हजें काळीज आनी म्हाका सगळोच कांयच दवरिनासतना देखून ए मोगाळी माये
हांव तुजी जाल्ले वरवीं राख आनी सांबाळ म्हाका तुजी आस्त आनी वोस्त म्हणल्यार बरी. कोरोना पिडा गूण जावचे खातीर मागणें. पदवेदार आनी काकुळतेच्या देवा, तुका आमी दिन वाजताव, कित्याक तूं बरो. तुवें आमकां रचलाय आनी आमकां तूं पोसताय. मेटांनी आमची जतन करताय. बावरतान आमी तुजे सरशीं येताव आनी बरवशान तुजे मुखार सरपडटाव. आनी हे आमचें कालतें मागणें दयेन आयकोन घे म्हूण परताव. तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान आमची पिडा आपणाचेर घेतली आनी आपल्या गाया वरवीं आमकां बरी केली. आज संवसाराच्या चनाय कुशींनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडेस्त जाल्ल्यांचेर तुजी दयाळेची दिश्ट घाल. तुका असाध्य म्हणलें कितेंच ना. देखून ही पिडा बेगीनच ना कर. येदळूच हे वरवीं पिडेस्त जाल्ल्यांक तूं गूण कर. हे पिडेक वखद सोदून काडूंक वावुरतात तांकां फावो ते जन्वायेन बर आनी त्या वखदांक तुजी गूण करची सकत लाभय. पिडे वेळी सेवा दिवच्या वैजांक, नर्सांक, वैद्यकीय सिबंदींक, स्वयंसेवकांक आनी कुटुंबाच्या संद्यांक तूं राख आनी सांबाळ. हे पिडे वरवीं आपल्या मायगांवाक फाटीं येवंक कश्टतल्यांक आनी कुटुंबांतावन पयस आसच्या आमच्या कुटुंबाच्या संद्यांचेर तुजी दयाळेची दिश्ट घाल. दिसपडतो ग्रास जोडूंक पेसडतल्या भावा भयणींक फावो त्यो वाटो दाखय. पोटाच्या बुकेन कश्टतल्यांक बऱ्या मनाच्या मनशांचो आदार लाबोवन दी. हे मागणें आमी तुका करताव. पिडेस्तांक गूण कर. तुका महिमा लाभलेल्या तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता मरिफात. आमेन. बली भेटून तेंपलान तुझ्या बापा दरबाराच्या. ल्हाना गौडा संगी वर्णितां तुका रायास संवसाराच्या. केदो व्हरतो तुजो वैभव गायता तुका हरीची. Suryo sundrim dongo tumon kurbe sago. Ayam beli beton templan tuja Bapa darbaraja. Lana pauda sengi warnitau tuka raya sesonsraja. आयची मिसावची तेसवा एप्री आसात. जॉन बॅप्टिस्ट अरण्याच्या आत्म्या खातीर राफेल लॉरेन्स आनी रोनाल्ड तावरो यांच्या आत्म्या खातीर आनी मौरिस मोंतेरो यांच्या आत्म्या खातीर आनी आपणाच्या तेसवा खातीर मीस भेटयतात ऑजवर्ल्ड आनी फिलोमिना फेर्नांडीस. आनी आयची स्वीट्स स्पॉन्सर केलां फिलोमिना फेर्नांडीस कांगनाडी पयलो वाडो. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवे. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमच्याय सगळे आसूं. क्रिस्तुय मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, मोरयेचें कुटुंब शांती समाधानाचें बिडार. त्या कुटुंबांत संगतपण, इश्टागत, एकवट, माया मोग, भोगसाणें आनी देवाचे कुशेक पयलो जागो आसलो. आमी मोरयेमायेच्या कुटुंबाची देख घेवन आमची कुटुंब शांती समाधानाचें बिडार करूंक मोरयेची ससाय मागया.
आणि देवाची कृपा आणि आधार ह्या येवकरिस्ताच्या बलिदान वेळार मागया. म्हज्या भावा भयणीनो, हे पवित्र रितींत फावो ते बरी वांटो घेवच्या खातीर आमचीं पातकां वळखून घेवया. हांव पातकी सर्वोदरा देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून घेवन सदांच संकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पदेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमचीं पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिवेता पावो. आमेन. सोमिया काकूट कर, सोमिया काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सोमिया काकूट कर, सोमिया काकूट कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदांकुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी बागेवंत नित्य अहंकार मरयेचे विनोनेन हे जिणयेंतली दुखांतली आमकां सोडय आनी ससनाचो संतोष भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्रात्मेच्या एकपणांत जियेत आनी रासवड चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सान पावलान एफेसकारांक बरयल्या पत्रांतल्या वासा. त्या पासून सोम्या खातीर बंदिवन जावन वसलो हांव तुमचे लागीं ए परी प्रार्थिता. देवान दिल्ल्या आपोवण्याक फावो जाली जिणी जावं. सदांच ल्हानवीक, बळी आनी सोंसणीक जावन चला. एकामेकाचे चड उणें तुमी मोगान सुदारचून व्हरा. पवित्रत्म्यान तुमकां एकवटायलात. एकामेकांतय समाधानान जिवन हो एकवट सांबाळूंक प्रयत्न करा. जशें देवान आमकां दिल्ल्या आपोवण्यान आटापला एकच बरो असो, तशें एकच पवित्रत्म्या वरवीं तुमी सकट एकच कूड जाल्यात. तुमकां सुमेस्तांक आसा एकच सोमी, एकच भावार्थ, एकच पवित्र स्नान, एकच देव. तो एकलोच सोमेस्तांचो बाप. सकटा प्रास्तो ओडतो. तो सर्व मुखांतर वावडटा आनी सोमेस्तांतय जियेता. देवाचें उतर हे. देवाची उपकार. Peter serta serves por razamai meso. Peter serta serves por razamai meso. Pritum ani tantli cres kai serves poraci. Sumsar hotaco, रसनातो आमचो स्थापित केल्या उद्काराशीर प्रीतुम ही आमची. तीर्कन दवरल्या दर्यावरती. Peter serta serves por razamai meso. Peter serta serves por razamai meso. संसाराच्या डोंगरार कोणाक चोडूंक मेळा. पवित्र्या तळार
पायदो वरीत कोण नितळ हात घेवन निर्मळ काळजान येता तसलो बोंब्या आराधन करना तसलो भितर सरता सर्वेस्पोर राजा महिमेचो भितर सरता सर्वेस्पोर राजा महिमेचो सर्वेस्पोरा जय जय सर्वेस्पोरा जय जय सर्वेस्पोरा जय जय धन्य तूं ओंकारी मरये कित्याक मरण नासता कुर्सा मळी रक्त साक्षीचो कुरो तुका लाभलो सर्वेस्पोरा जय जय सर्वेस्पोरा जय जय सर्वेस्पोरा जय जय सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं सांसू हांव परमाणे जेजू क्रिस्तची शुभवर्ता महिमा तुका सुम्या 2 दिसां उपरांत गलिलियाच्या काना नगरींत एक लग्न आसलें थंय जेजूची आवय आसली जेजूक आनी ताच्या शिसांकी लग्नाचें आपोवणें आसलें थंय वायन उणो पडलो तेदना जेजूचे आवयन ताका सांगलें ताचे लागीं वायन ना जेजून तिका म्हणलें बाये तुजो हुस्को म्हाका कित्याक म्हजो वेळ येदोळी येवंक ना तवळ ताचे आवयन साकरांक सांगलें तो तुमकां कितें सांगता तें करा जुदेवांच्या सुद्दाचे दस्तुरे प्रमाणे एकेकांत 2-3 कोळशे सोबचे तसले फातराचे 6 मांडे थंय दवरले जेजून साकरांक सांगलें त्या मांड्यांनी उदक भरा आनी तांणी ते कांट पर्यंत भरले तांणी तांकां म्हणलें आतां तांतले थोडे काडा आनी जेवणाच्या कारबाराचेर व्हरा तांणी व्हरून दिलें जेवणाच्या कारबारान वायन जाल्लें उदक साकोवन पळयलें तो खंयचो आयलो म्हणून तांकां कळीत नासलें उदक उसपून व्हेल्ल्या साकराक मात्र तें कळीत आसलें देखून ताणें ओरेताक आपूण ताचे लागीं म्हळें कोणी जाल्यारी उंची वायन पयलो वांडटा आनी सैऱ्यांक ददोशी पियेल्या उपरांत सुमार असो दिता पूण तुवें उंची वायन येदोळ पर्यंत भितर दवरलाय हें आपलें पयलें आश्चर्य जेजून गलिलियाच्या काना शारांत केलें आनी आपली महिमा दाखयली आनी ताचे शिस ताका सतमनूंक लागले देवाचे उतर है वाकरी तुका क्रिस्ता क्रिस्तुतय मोगाच्या भवनो आनी भयणीनो मोरयेचें कुटुंब शांती समाधानाचें बिडार शांती समाधानाचें बिडार म्हणटा आसतना त्या कुटुंबांत झगडें लढाई वा वाद विवाद ना म्हणणें बगार कुटुंबाचो संदो आपणाक देखच्या आनी समजूंची रीत आनी कुटुंबाच्या संद्या लागीं सुदारसून आनी ओंदून जिवची परिगती जावन आसा मोरयेचें कुटुंब शांती समाधानाचें बिडार कारण थंयसर जेजूचें आजरपण आसलें सुम्याच्या उतराक मान आनी गौरव आसलो भुरगो जेजू थंय आपल्या आवय बापाय थंय मोग आनी हुस्को आसलो एकामेकाक समजून तीं जियेतलीं आनी विशेश जावन कुटुंबांत मागणें आसलें मोरयेचें कुटुंब मोग आनी भवार्थ म्हणल्या कडपाचेर बांदून आसलें देखून तें शांती समाधानाचें बिडार जावंक पावलें संवसारांतल्या कुटुंबा बरें मोरयेच्या कुटुंबाची कश्टांची दुखाची आनी समस्येची पंतवणां लारां आपटल्यार तरी हें कुटुंब समस्ये फुडकर्ण सैत्यवंत जालां
धाकल्याक सांगचें तर मोरयेक सुजे लागीं करार जाल्ले मात्र पूण मोरी पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन गर्भेस्त जाली. जुदेवांक काजारा पयले जर एक स्त्री गर्भेस्त जाता तर तें चिंतूंक असाध्य आसल्या परिस्थितींत मोरयेन तिचें सदांचें काम करीचें आसलें. मोरयेन आनी जुजेन दिसपरतो ग्रास जोडिजय आसलो. सामाजीक आनी धार्मीक आचरणाक हजर जाय आसलें. इतलें आसल्यार हें कुटुंब कोणाकी भियेनासतना शांती समाधानान जियेलें. अशें मोरयेचें कुटुंब सदांच संतोषान समाधानान आसलें. भाव भयणीनो, उंचली वायन वांटिल्ल्या काजराचो संभ्रम कुशलायचो आनी समाधानाचो वायन उणो पडिल्ल्या काजराचो संभ्रम केदाळाई लढायंत वादविवादांत आनी पुरपुरेंत आखेरे जाता. पूण मोरयेचें कुटुंब उंचली वायन सैऱ्यांक वांटून थंयसर शांती समाधानाचें वातावरण उपजता. तर मोगाच्यान आमी जिवचें कुटुंब शांती समाधानाचें जालांगी. कुटुंबांत एकवट आनी समाधान हाडूंक प्रयत्न केलांगी. मोरये बरी समाधानाचें बिडार आमी कुटुंबांत जाल्यांगी. एकामेका बक्षितांगी. एकामेकाचो मोग आमी करतांगी. दयाळाची करणी करतांगी. मागण्यांत कुटुंबांत महत्व दितांगी. पंतवनाचे चॅलेंज आमकां मुखार वेता आसतना आमी कुटुंबां संघाता एकामेका फूड करतांगी. ह्या दिशेन आमची मोत उजवाडनी म्हणून ह्या एवकरिस्तांतल्या जेजू कडेन आमी मागया. आमेन. स्वीकार कर पवित्र बदलून दी मसता क्रिस्ताच्या किरकोळ काळजा मोरा ओपून दिता मोगा आमची ल्हान व्हड कामां सफळ कर म्हूण मागता. अर्पुच्या तुका हाडून आयल्या उंडो आनी वायन बापा सगळींच्या स्वीकार कर पवित्र काडून बदलून दी मसता क्रिस्ताच्या संगी जमल्या भावडा एकवटान जियेता दुबळ्या धाकट्यांक सदा आदारी उखलता. अर्पुच्या तुका हाडून आयल्या उंडो आनी वायन बापा सगळींच्या स्वीकार कर पवित्र काडून बदलून दी मसता क्रिस्ताच्या. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदेदार देव बापा मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांतले महिमेक आमच्या आग्या पयसवेच्या आदारात सर्वेस्पर मानून घेव. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान अवंकार मोरयेतावन जल्म घेताना तिचें अवंकारपण विबाडूंक ना, पूण विचित्र तरान तें पवित्र केलें. आपणें घेतिल्ल्या मनशा सैंब्या वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवरण तो पवित्र करूं.
आनी अशें आमची भेटवणी तुका मानता तसली जावं क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं तुमचे सगळे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराते उबारता सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासोया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा तुज्या भक्तांच्या वैभवां खातीर तूं आजपंत म्हूण वळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भगेवंत अवंकार मरयेचो भक्तीन आमी आज उगडास करता आनी तिचे दिन वासणेचें गीत गावन तुजी काणवळाय आमी वाखणता शेकान शेक प्रितुमेचेर कितली वर्ती तुजी विजमेता सर काळी मनशां थंय कितली आपारमीत तुजी दयाळाय तुजी लणविकाय साकरणीचेर काकुळतीन तुवें नदर घाली आनी असो सडवंदार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सुमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो ताचे उदेशी देवदूतां दळबारां संतोशान तुका वाकांता सरगार तांचे वाकाणेक आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायताव स्वर्गानी संसार भरला तुझ्या सर्गी तुकाच सर्गी तुकाच सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय जय सर्गी तुकाच सर्गी तुकाच बापा खरोच तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून हे देणी पवित्र कर म्हूण मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरून सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पणची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत पातकांचें भोगसणी मेळच्या तुमचे पसूद आनी सुमेस्त मनशां पसूद तें वरवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात Bavartaso good pargotuya सौम्या जेजू तुझे वरण आम्ही समारंभा तुझे पुन्हा जीवन पण आम्ही प्रगटा तुझ्या सौम्या जेजू बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वचता
आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवंत बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळे बापा आनी सगळे सखी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर. तांकां तुज्या इस्तगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परसळीत मुखांबळ पळोवंक फाव कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवंकार मरये देवाची माये संगती तिचो पती भगेवंत सुजे, भगेवंत धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मांडवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुडोंदराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन मनोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार सुता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटलो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षेता तशें आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरवशान अत्रेक केल्या आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी महिमा येशू ससनाच्या आसना. सुमय जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूता मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेचेर भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय रसवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेका शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडतात ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुम्या देव म्हजे भितरलेचे म्हाका फवना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू हांव तुका काळजांतल्या घेता, संतोषान तुजे मासरग सेवता. तुजे दय जेजू आजूनी जाता, तुजेर सौम्या पातयेन हांव रावता. जेजू ये तूं काळजां विडर कर ह्या टाळ्यांक, तुका घेवंक सदां हांव आशेता. आत्मो म्हजो तुका सदां नीत त्रेकता, तुका सेवतो आतां लालयता. जेजू ये तूं काळजां विडर कर ह्या टाळ्यांक, तुका घेवंक सदां हांव आशेता. आत्मो म्हजो तुका सदां नीत त्रेकता, तुका सेवतो आतां लालयता.
प्रार्थया कणोळ्या बापा भगवंत ओंकार मोरयेक आमी आज मान दिताना तुवें आमकां सर्गींच्या जेवणान ददोशी केलें देखून आमी संतोश करीत जाल्याव आनी विश्वासान तुका आतां उलो मारता तेच ओंकार मोरयेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां पोवच जाल्ले सोडूंदराची भक्तीपणी साकरी करूंक आमकां करपा दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं तुमचे सगळे आसूं सर्पदेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो वचून येयात क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार मुरये मायेन आपल्या पती झुसे आनी पुता जेजू संगता आपले कुटुंब शांती संबंदाचे बिडार केले आमची कुटुंबां तशें बांदून हाडूंक गरज असली कृपा देवा बापातावन जोडया बापा पवित्र सभेच्या वडिलांक तुजे परजेक निरंतर दैवीक जीव दिवन मोगाचे तशें शांती समाधानाची कुटुंबां रुपीत करूंक आदार दी म्हूण मागता जबाब बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्यांक विविध धर्मांमध्ये सहकार आसा करूंक आनी लोकांतय तांची जबाबदारी पाळोवंक उर्बेवंत कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या क्रिस्तांव आवय बापायनी मोरे मायेची देख घेवन आपल्या कुटुंबांनी बावार्थान जियेशे आनी कुटुंबांतल्या युवजणांक आनी भुरग्यांक देवबिरांतींनी वाडूंक समाधानाची घरांनी बांदून हाडूंक कृपा दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक कुटुंब म्हणले जिने रितीक विविध संवसारी वादळ आपटून आसा तसल्या सर्व करगातावन कुटुंबांक निवार म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक पिडेशिडेन कश्टतल्यांक तूं संतोष आनी समाधान दी तांची सेवा करतल्या कुटुंबाच्या संद्यांक वैजांक आनी नर्सांक तुजी बेसावां दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या खासगी गरजां खातीर आमच्या मोगाच्या मनशां खातीर मागया सर्गींच्या बापा आमी आमचें कुटुंब शांती समाधानाचें बेडार जावन बदलूंक आदार दी आमी शांती समाधानाचे व्यक्ती जावन आमच्या कुटुंबांनी आसलें शांती समाधान मुरये माये परी हेरांक दिवंक आमकां तुज्या पवित्र आत्म्याच्या बळान बर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन आमा पासून विनंती कर बाळूक मोरये क्रिस्ताच्या बसण्याक आमी पोवचोचे खातीर प्रार्थुया हे मोगाळी बाळूक मोरये
तुजो जल्मा दीस आमकां तुज्या भुरग्यांक संतोष आनी समाधान हाडटा. तुजी देख घेवन आमच्या कश्टा नश्टांनी पिडे शिडे वेळी भावार्थान दंडळ नशें बगार शांती समाधानान जिवन देवाची खुशी आमच्या जिणयेंत पाळोवंक तुजें प्रेरण लाभय. आनी वडिलांनी आमच्या भुरग्यांक समजोवन तांचें पालन पोशण मोगान करूंक आनी भुरग्यांनी वडिलांक खाल जावन जियोवन आमची कुटुंबां भावार्थाची आनी शांती समाधानाची बिडारां जावन रुपांतर करूंक तुजी ससाय आमकां लाभय. हे आमी मागता हांव तुज्या कुशीन जल्मल्ल्या देवपुता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवें. Mughal putra sowe, aunquar moria shirvati amka. Sa Sebastião, आम्हा बसोय विनंती कर. भगवंत कुर्साचे कुर्वेन निवारण आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले पापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.